देवीचे व्रत आम्ही 5 दीस सामके एकदम कडक पाळटा। आम्ही सामके घराच्या भायर रावून घराकडे बी वचप ना आणि भायर रावून आम्ही प्रसाद देव कार्य जे कितें आसा आणि जेवण बिवण सगळें आमी स्वता रांदता, स्वता जेवता। आणि पयलीं आमी हांगा आमच्या मंडपान रावच्या पयलीं आमी आमचे जे जाणटे आसले ते कुळागरांत रावताले आणि थंयसर आमी पयलीं पासून एकवट आसा। आणि आयज आमची मंडप जाल्या कारणान हांगा आमची सगळी सोय बरी जाता म्हणून आमी आयज हांगा देवीचें व्रत पाळटा आणि 5 दीस सामके एकदम सबंद बरे उमेदीन हांगा कार्य करता। आणि व्हडलें जेवण बी आसा तें सबंद आमी गांवाक आपयता आणि सबंद लोक येवन हांगा महाप्रसाद आमच्या देवीचो जेवता आणि मागीर फराळ बी जाता आणि मागीर आमचे सगळे कार्यक्रम जाल्या नंतर आमी मागीर देवळा कडेन वयता। शिरगांवात होमकांडाची तयारी जाल्या। आयतारा राती कडेन होमकांड पेट्टले। आमची जात्रेची तयारी अशी सुरू जाता। म्हणजे पयल्या नाटकान आमची जात्रेची सुवाळी गणपती नाचयतात सुरवात जाता। तर होमखांडी आसता तो होमखांडीक सारके आपले काम करता, होमखांड दाळटा, काठी हाडटा हांगासर आणि होमखांड दाळटा आणि सगळे बरगतच जळीमळी धोंड सामके वयता त्या खळ्यांनी शिवराक जेयता, सारके शुद्ध शिवराक जेयता। आणि आता 2-3 दीस म्हणल्यार जात्रेक आमचे होमखांड धाडपाक स्टार्ट करता आणि आदले दिसा जात्रा रातच्या 12-1 सुमार होमखांड आमचे धाडून कंप्लीट जाता। सगळे शिरवोकार हांगासर सज्ज जाल्या, सगळे शिरवोकार आपापले काम करीत आसतात। प्रुडंटा खातीर उदय परब।